गोंयची सर्वांगी उदरगत करप आपल्या सरकाराचे मुखेल ध्येय आसा। त्या खातीर खाजगी क्षेत्रान साधन सुविधा आनी उद्देगीक क्षेत्राची उदरगत जावप गरजेचें। हातूंत चडांत चड गुंतवणूकदारांनी विश्वासान गुंतवणूक करप म्हत्वाचें। ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करूनच ओडीपी विशीं सरकार योग्य तो निर्णय घेतले, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतल्या पासून गोंयांत ह्या विशयान खवदळ घातला। हाच्या वयल्यान फाटल्या कांय दिसांनी मंत्री राणे आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांचे मदलो संघर्श पेटिल्ल्यान राजकारण तापलां। अशा परिस्थितीन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या विशयाचेर कितें भुमिका घेतात हाचे कडेन लोकांचे आनी गुंतवणूकदारांची नदर आसली। निमाणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या विशयाचेर उलोवप केलें।